येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरेख पळयाचे हेडलायन्स. नावशेचो नियोजित मरीन प्रकल्प गुटलायलो. एमपीटीन लीज डीड केले रद्द. हायकोर्टात दिल्ले एफिडेव्हिट अर्जी उक्तायली खुशी. विजेच्या आपालिपाक लागून उद्देगांचेर परिणाम. विधानसभेत गरमागरम भासाभास. 10 ऑगस्टाक जावपी पंचायत वेंचणुका खातीर आयज वट्ट 10 उमेदवारांचे अर्ज दिवपी निमणी तारीख 25 जुलय. नार्वे पंचायत वाठारांतल्यान पयलो अर्ज. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत पावसाक लागून पाळसाणां कोसळपाच्यो घडणुको घडत आसात. फाटल्या कांय दिसांसावन दिकरपाल वाठारांत मडगांव सावड्ड्या महामार्गाच्या रस्त्यार पालसाण कोसळ्ळे. ताका लागून येरादारी करप्यांचे, खास करून दुचाकी चलोवप्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. लोकांनी सांबाळून गाडयो चलोवच्यो. विसरनासतना हेल्मेट वापरचे. ट्राफिक पुलिसांनी मागला. आयकात. हो जो रोड आसा हो मडगांव साकून केपें वता, सावड्ड्या कुडचड्या ह्या जाग्यार वता. आनी आज दिगरपाली ह्या जाग्याचेर आज जे स्पॉट आसा, आज दिगरपाली जाग्याचेर जे आसा हांगा लँडस्लायड जाले कडेन आसा. आनी ही लँडस्लायड जावन जी माती आसा ही रस्त्यार येयले कडेन आसा. ती पावस खूब आसा, वार आसा आनी तेजेच एक म्हणून हांगा लँडस्लायड काल जाली. आनी ते सद्या हांगा ट्रॅफिक डिपार्टमेंट जे आसा हेणे हांगा हे घातले कडेन आसा की बॅरिकेड घातले कडेन आसा. तशेंच मामलेदार जो आसा लक्ष्मीकांत नायक देसाय हाणें हांगा सद्याक प्रिकॉशन घेतले कडेन आसा. जो जॉयंट मामलेदार आसा ताका हांगा इन्स्पेक्शनाक धाडून सद्या टेम्पररी हांगा पुलिसे सांगून बॅरिकेड घातले कडेन आसा. पूण हांगा एक प्रॉब्लेम आसा. ही जी लँडस्लायड जाल्या तेजी जी सगळी माती आसा ही चिकन माती म्हणटात. ही चिकन माती सगळी आज हांगा रस्त्यार पावले कडेन आसा. जी गटार आसा ही भरले कडेन आसा ती बरोबर रस्त्यार पावल्या. ही खंय तरी काडपाक जाय. आज गांवचो लोक जो आसा हो मागता की ही माती पयली निवळ करची म्हणून. कित्याक हांगा मोटरसायकलीन येरादारी जाता, चड मोटरसायकलीन येता तांकां त्रास जाता, ते निसरून पडटात. म्हणून त्यांची एक मागणी आसा की ही जी माती आसा ही काडची म्हणून. आनी दुसरे ह्याच्याच 50 मिटराचेर 20 वर्स पयलीं एक व्हडलो इन्सिडेंट जालो. सेम तरेन एक लँडस्लायड जाली आनी तितून 11 लोक जे आसात हे मेल्ले. हांगा मिलिटरी पयली आनी लास्ट मिलिटरीन हेल्प करून ह्या लोकांक रिलीफ दिल्लो. आनी आज परती अशें कितें वायट जावचें न्हय म्हणून हांगचे लोक मागता बेगीच्या बेगीन सरकारान हेजेर कितें तरी उपाय काडचो म्हणून. जो आदलो सरपंच आसा तेणेय कलेक्टराक सांगले कडेन आसा की हेचेर बेगीच्या बेगीन एक्शन घे म्हणून. 9 तारखे दिसा शेनवार दिसाक 12:03 सुमार म्हाका जॉयंट उमेदवारान फोन करून सांगले की हांगा दिकरपाली सगळी माती सकयल देंविल्ली आसा रस्त्याचेर. आनी म्हाका कळटकीर इमिजिएटली हांव अलॉंग विथ माय स्टाफ हांव ते रश जालो. तो जो दिकरपाली जो रस्तो आहा तो मेन रोड आमचो मडगांवच्यान टुवर्ड्स जो सावड्ड्या वयता तो मेन कनेक्टिंग रोड. आनी तेका लागीं आनी खंय डायवर्शन ना. सो आमी इमिजिएटली ते गेले. आमी बॅरिकेडींग बी केलो रस्तो आनीक आमी अलॉंग विथ द स्टाफ ऑफ मामलेदार ऑफिस आनी ती सगळी माती काडली. आनी आजुनूय थंय कितें आसा पावस पडलो की तिथं माती म्हणल्यार ती मातशी शेळयेची माती आसा, स्लरी टायप मड आसा अशें ती देंवोन येता. आनी मोटरसायकल वाल्याक 2 व्हिलराक मातशें तें स्लिपरी जाल्लें आसता. ताका लागून हांवें आजुनूय बॅरिकेड्स लावन दवरिल्ले आसा. प्रिकॉशना खातीर बॅरिकेड्स लावन दवरले आसा. आनी आमचे पुलीस भितर आमी डिप्लॉय करता, चालू आसा आमचे डिप्लॉयमेंट भितर. हांव जे 2 व्हिलर्स जे तो रोड जो यूज करता टुवर्ड्स केपें सावड्डे मडगांव येवपाक, सो तांकां अपील करता की त्या कुडक्याक आफ्टर लाकाकी दिकरपाली त्या वाटेचेर मातशें स्लो येवचें. आनी मेन म्हणल्यार हेल्मेटाचो फूल यूज करचो. कित्याक इवन सुद्दां जर पडत जाल्यार तकलेक मार लागपाक जाय. माती मातशी आमकां ही मातशी कालगी निवड करची. कालगी सगळ्यो बंद जाल्ली आहाय. किती वर्सां जाली कालगी बंद आहाय. निवळ केल्ली ना. निवड केल्ले नाही. आनी आमी गव्हर्मेंट कितें आमगेले हिंगा सायडीक कितें कालगेचे कोण कामू करून दिना आमकां. कितें पडे आमी सांगले PWD सांगले कितें सांगले पंचायत सांगले कोण आयकना. निवळ करून दिवची म्हणून मागता. निवड करून दिवचे आमकां आनी आमकां ते काम मातशें ओपन करून दिवचे. गोवा 360 खातीर दिगरपाली साकून रमेश नायक रावत. नावशी मरीन प्रकल्प सुरू करपाक करगवाल कन्स्ट्रक्शन कंपनी बरोबर केल्ले लीज डीड एमपीटीन रद्द केला. हायकोर्टात तशें एफिडेव्हिट ताणें फायल केला. विरोधकांनी ताका येवकार दिला. महत्वाचे म्हटल्यार ह्या प्रकल्पा विरोधात कोर्टात गेल्ले अर्जीक भोव खुशी जाल्या. कोर्टीचे प्रकल्प आयले तरी ते जर लोकांच्या विरोधात आसत जाल्यार विरोध करतलेच, अर्जीन म्हटला.
थळाव्यांनी नावशीच्या मरीना प्रकल्पाक खर विरोध केल्लो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान प्रकल्प रद्द करतले अशें उतर दिल्लें, पूण केलो ना. आरजेपीचो आमदार विरेश बोरकारान सांगलें. सरकार आयकना म्हूण थळावे कोर्टातय गेल्ले. आतां एमपीटीन लीज डीड रद्द केल्ल्याची खोशी जाता, ताणें सांगलें. आयकात आरजीच्या फुडाऱ्यांच्यो प्रतिक्रिया. एक हॅपी मुमेंट दिसता, कारण कितलेशे प्रोटेस्ट जाले, तुमकांय खबर आसतलें कितलेशे प्रोटेस्ट जाले आनी प्रोटेस्ट जावन पासून सीएमान पासून जालेले की हेजेर आपूण स्क्रॅप करतलो म्हणून स्टील ते स्क्रॅप जाल्ले ना. आमी कोर्टान गेले आनी सर एडवोकेट कार्लोस फेरेरा तेंच्यांनी फायट केली केस हो मॅटर आनी तेंची एंटायर टीम जेंच्यांनी रिसर्च केली. आमचे जे जितले भुरगे ऑन ग्रावंड फिशर फोक्स जावं बाकीचे कोण आसले तेंच्यांनी जो रिसर्च केलो आनी तेजे रिसर्चाचेर आमी हें पेटिशन घातलेलें आनी हे आयज जी एफिडेवीट की टर्मिनेट केल्लें आसा म्हणून, सो हे आमकां व्हेरी गूड न्यूज आसा. आनी अशें आमी जेन्ना फायट करता ही फायट अशी आसतली की केन्नाय समज कोणूय म्हणटा की हे जावपाक शकना, हे आमी करूं शकना, जाल्यार दीस इज द आन्सर की आमी करूं शकता आनी हेच्या फुड्यान कितेंय अशें हानिकारक जे प्रोजेक्ट हाडटले गोंया खातीर तेका आमी फायट करतले आनी अशेंच तेजे विरोध करतले आनी ते फाटी मारून दितले. एक बरो मुवमेंट आमकां, एक विक्ट्री. स्पेशल थँक्स कार्लोस सराक की जेन्ना जेन्ना आमी कार्लोस सरा कडेन असले गोंयचे विशय घेवन गेला केन्नाच तेंच्यांनी आमकां वच म्हणून सांगूंक ना, आपणाक टायम ना म्हणून सांगूंक ना. एनी टायम एनीवेर एनी टायम, स्पेशली एनी टायम केन्नाय तांकां फोन मारलो गेले आनी स्पेशली तेंची टीम जेंच्यांनी हेजेर रिसर्च केली, सरान स्पेशली हेजेर खूब रिसर्च केली आनी जे आमचे लोकल आसले तेंच्यांनी जो आमकां सपोर्ट केलो हे सगळें इन्फॉर्मेशन गॅदर करपाक, हे करून आमी हे पेटिशन घातलेले. आनी मेन हेचो मेन विक्ट्री म्हणटा ती सगळ्या गोंयकारांची आसा, जे आमचे नुस्तेकार आसा तेंची आसा. कित्याक मरिना प्रोजेक्ट हो जर प्रोजेक्ट येयल्लो जाल्यार एंटायर जी आमची कोस्टलायन आसली त्या वाटेंतली जे आमचे शिरगांव जाली मागीर कुट्टाळे हे सगळ्याक लागता. सो हे सगळे पंचायती इफेक्ट जाताले, कितले प्रोटेस्ट जाताले. सो एक विक्ट्री आसा आयज तेंचे हें आसा कॉन्ट्रॅक्ट लायसन्स आहा जे टर्मिनेट केल्ले आसा, जे 2010 जाल्ले. रिजन्स भरपूर दिल्या तेंच्यांनी, पूण लोकांनी ह्या फुडें जागरूक रावपाक जाय कित्याक हें परते सरकार हाडपाक सोदतलो. सो लोकांनी जे जशे जे प्रोजेक्ट असले जे एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट जेन्ना येतले तेन्ना लोकांनी एकठांय रावपाक जाय. पॉलिटिक्स सायडीक दवरून लोकांनी एकठांय रावन आपल्या गांवांक लागून वावरपाक जाय. आयज आमी दाखोवन दिले, प्रूफ दिलो की हांगा मेजर प्रोजेक्ट सुद्दां येयले, 1000 करोडांचे सुद्दां प्रोजेक्ट येयले जाल्यार तेंच्याय अगेन्स्ट जर ते गोंयांक हानिकारक आसा जाल्यार तेंच्या अगेन्स्ट रेव्होल्युशनरी गोन्स उलयतली, कोर्टान वयतली आनी फायनली जिखतली सुद्दां. काँग्रेसीचो हळडणचो आमदार कार्लोस फेरेरा आरजीचे वतीन कोर्टात ही केस लडटा. एमपीटीन लीज डीड रद्द करपाचे कृतीचेर ताणें खोशी उक्तायल्या. सरकार हो प्रकल्प फुडें व्हरपाक शकना अशेंय ताचें म्हणणें. टुडे एफिडेविट वॉज फायल, आज एफिडेविट फायल केला एमपीटीन सांगपाक ते लीज डीड केलो ते विथ कार्गवाल हॅज बीन टर्मिनेटेड बाय देम. So according to me this is a very big victory for us because if the lease is terminated पुढे मारिना करूंक आसना. So I am giving you all copy of that affidavit along with the decision which they have taken. 10 वर्सां कांय केलें ना म्हणलां थिंगा in the decision आनी कोणाचें परमिशन कांय घेयलें ना आनी तें कितें काम आसपाचें पोजेशन पासून हँड ओवर केलें ना. आमी पासून तेंच सांगलो पिटिशनाक कांय केलें ना 10 वर्सां आनी पोजेशनूय दिलें ना म्हणून. So this is a major victory. So this has been filed in the court? This has been filed in the High Court. Now the petition becomes infructuous. Next time I will tell the court that there's nothing, if the lease is gone, the company cannot do anything more. The government did not support them. This government did not support. गोवा 365 खातीर सचिवालयांतल्यान शामचारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसो उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोलवा दर्यादेगेर वीज पडून पर्यटकाक मरण आयिल्ल्यान राज्यांत तिडक उफाळून आयल्या. सगळ्या खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांनी एकामेकाक दोश दिवपाचो खेळ सुरू केला. मेल्ल्या मनशाच्या घरच्यांक लुकसाण भरपाय दिवची, ते भायर दोशींचेर एफआयआर करची, आपाचो आमदार वेन्झी वेगशान विधानसभेत मागले. चर्चे वेळार बऱ्योच गजाली उक्ताडार आयल्यो. पळयात. घडणुकेक जापसालदार आशिल्ल्या कंत्राटदारान मनशाच्या कुटुंबाक हे घडणुकेची भरपाय दिवची आनी जापसालदार आशिल्ल्यांचेर एफआयआर नोंद करची अशें आपाचो आमदार वेन्झी वेगशान मागलें. पुलिसांनी कागाळ दाखल करून घेतल्या. पुलिसांनी तपास सुरू केला अशी ताका पर्यटन मंत्र्यान जाप दिली. पळयात. एक इन्सिडंट घडला तेजेर हे 0 आवर मेन्शन. Fear and anxiety in the minds of the people of Kolwa and Goa at large for loss of life of a tourist from Jaipur, Rajasthan on 14 July 2022 at Kolwa beach in Banaulim constituency due to electrocution from a live wire of an ornamental lamp, and this seems to have happened due to substandard
nature of beautification work and material use. An inquiry to be done into the beautification work at Kolwa beach and compensation to the victim's family by either the power department or the tourism department, and set up a procedure to check electrification at Kolwa beach and all other beaches of Goa to avoid such happenings. Also, Speaker sir would like to demand an FIR to go into this, because what we understand now is it was not the electricity department, it was the GTDC contractor who was appointed, and due to that contractor's negligence this happened. So that contractor need to be penalized, any compensation should come out from the contractor. नेक्स्ट श्री स्पीकर सर, स्पीकर सर, आमच्या बेन्झीनचो विशय मांडला कोलवा बिचाचेर. एवरी इयर सी इरोजन हॅज बीन हॅपनिंग in various parts of Goa as far as the beach stretches are concerned. बेन्झीन जेन्ना 2 तारखेक म्हज्या नजरेक हाडलें की कोलवा बीच एथिस्ट प्रॉब्लेम जाला येवचो म्हणून, इमिजिएटली ऑन द सेम डे वी हॅव हॅड अ जॉयंट इन्स्पेक्शन विथ टुरिजम डिपार्टमेंट. थंय वतकर थंय इरोजन ज्या तरेन जाल्लें, इट निडेड इमिजिएटली टू बी अटेंडेड. त्या खातीर WRDक रिक्वेस्ट करून वी सेड टू पुट द सँड बॅग्स ओवर देर सो दॅट फर्दर इरोजन जावचें न्हय म्हणून. त्या टायमार वी हॅव ऑल्सो गिवन इन्स्ट्रक्शन्स ओवर देर की जें कितें आसा ओवर द सायड तें जाय जाल्यार डिसमेंटल करून घेवचें म्हणून. आतां लायव्ह वायर, नॉन लायव्ह वायर ते सगळें ते सांगता ते फॅक्ट फायंडिंगा आमी ऑलरेडी GTDCचे इंजिनियर धाडल्या, इलेक्ट्रिसिटी धाडल्या, पुलीस केसूय धाडली आसा. अनलेस वी गेट दॅट पर्टिक्युलर रिपोर्ट प्रॉपरली इन हँड, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू कमेंट एज ऑफ डेट. पूण जें कितें आसा तितलीच काळजी आमकां आसा. तातूंतल्यान इमिजिएटली थंय वचून फूल लायन डिस्कनेक्ट करून डिसमेंटल सुद्दां करपाक लायल्या, विच यू आर ऑल्सो अवेर. सो आय ओनली रिक्वेस्ट आवर MLA की कितें जाय ते करतले, पूण पयलीं आमकां फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट आमकां येवनी. गोवा 365 खातीर पर्वरेच्यान विन्सेंट रोजारियो. विजेच्या आपालिपाचो उद्देगांचेर जातलो परिणाम ह्या प्रस्नाचेर विधानसभेत गरमागरम भासाभास जाली आनी तामनार प्रकल्प उजवाडात आयलो. सरकारान वीज घेतल्या पूण अजून ती उद्देगाक दिवंक ना अशें गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसायान आरोप केलो. पूण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान ताका अतिरिक्त वीज मेळटा अशें सांगून हो आरोप न्हयकारलो. पूण तेच बरोबर वीज खंडीत जाल्ल्याचेय ताणें मान्य केलें. वीज खंडीत जाल्ल्यान राज्यांतल्यान उद्देग भायर वचपाक लागल्यात असो आरोप विजय सरदेसायान केलो. विजेक लागून जाल्ले लुकसाणीची भरपाय सरकारान करची पडटली. ताचे सुदिनान सांगलें फावो तितली वीज आसा. ताचे परस चड वीज दिवपा खातीर वेर्णा आनी कुणय उद्देगीक वाठारांतली मुळावी बांदावळ सुदारतले. 6 म्हयन्यां भितर वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्या नव्या उपकेंद्रा खातीर नवी निविदा काडटले अशेंय ताणें फुडें सांगलें. आयकात. एक्सपेन्सिव्ह पॉवर घेवची, ती एक्सपेन्सिव्ह आसतली काय सवाय आसतली ते आमी सरकार पळयना. एक्सपेन्सिव्ह म्हणटा डायरेक्टली. एक्सपेन्सिव्ह पॉवर आमी घेतले. कित्याक घेतले? कित्याक इंडस्ट्रीक जाय म्हणून, आनी इंडस्ट्री ताचे खातीर फारीक करतले म्हणून. स्पीकर सर, ही एक्सपेन्सिव्ह पॉवर घेतली पूण इंडस्ट्रीक मेळीत ना. तोमी नवेच जालें. पॉवर घेतली, तांणी सांगलें आपूण पयशे फारीक करता, पूण तांकां ती पॉवर मेळीत ना. सरकारान पॉवर घेवपाची डील हातूंत चड फोकस घालो, पॉवर सप्लाय करपाची डील फोकस घालो ना. पॉवर सप्लाय आज इतली वायट आहा की सरकारान क्लियर कट हांगा सांगचें पडटलें. एक ट्रस्ट बिल्ड करपाक इंडस्ट्री मदीं की तुमकां लॉस जाल्यार वी आर विलिंग टू कॉम्पेन्सेट यू. डू समथींग. यू हॅव टू से हाव यू आर गोइंग टू डू इट. कित्याक ऑलरेडी इंडस्ट्री गोंयच्यान सोडूंक लागिल्ली आहा. तातूंत हे पावर ना म्हणून जर वचपाक लागले जाल्यार व्हडलो इश्यू जावपाचो आहा. जर तांणी जनरेटराचेर पावर जर घेतिल्ली जाल्यार कॉस्ट ऑफ द पावर कम्स टू अरावंड 40 रुपीज पर युनिट. आज ती तांकां आमी घेवन म्हाका दिसता 6.5 भितर पडल्या. स्पीकर सर, पावर घेतली पण पावर मेळिना. मेळ्ळी घेतली डिफरन्स. आय अंडरस्टँड देर वॉज इंटरप्शन जे पावर तांकां मेळ्ळी. इंटरप्शन जे जाता ताका कारणां खूब आसा. वेर्णा आमी अपग्रेड करता म्हणून, सालिगांव आमी अपग्रेड करता, कुणय आमी अपग्रेड करता. तुवें जो कुणयचो हे काडलो आनी देर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स इन कुणय. आय नो दिस इज माय पार्ट ऑफ द कुणय इंडस्ट्रियल इस्टेट इज कमिंग इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी तूं जें म्हणटा पळय इंडस्ट्री भायर वता, इंडस्ट्री भायर कित्याक वता आनी कॉलगेट कित्याक गेली तेंय म्हाका खबर. आय एम वन ऑफ द शेअर होल्डर ऑफ द कॉलगेट.
बारीक आसा स्पीकर सर, पूण मंत्र्यान शेअर होल्डिंग पॅटर्न सांगचो न्ही. मंत्र्यान फक्त मंत्री म्हणून उलोवचें. वेर्णा नवे सबस्टेशन जे फाटल्या फावटी घेतिल्ले ते रिवाय करून परत आमी टेंडर करता. केन्ना? साधारण दोन्ही बरोबरूच जातली. साधारण ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबराच्या आसपास जातले आणि आय विल सी दॅट बाय डिसेंबर. दुसरी गोष्ट आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आमचे जे पॉवर मिनिस्ट्री आसा तांचे कडेन उलोवणी चल्ल्या. सो स्पेशली 1640 कोटीचो प्रोजेक्ट तांकां आमी दिल्या. इमिजिएट 50 मेगावॅट ट्रान्सफॉर्मर एट वेर्ना हो जो आशिल्लो तो आमी टेंडर केलो आणि तो टेंडर 63 MVA power transformer was tendered at Ponda. Again, no one quoted. ही दोन्ही जी टेंडर आसा पळय पोंडा आणि हे कोणीच कोट करूना. कित्याक? फ्लक्च्युएशन ऑफ रेट्स. ताणें टेंडर केलो म्हणटा तो आनी कोण टेंडराक आयले ना. स्पीकर सर, परते हें जावचें ना कित्या वयल्यान? सी देर आर कंपनीज आमी टेंडर काडले शिवाय इन्कामां दिवंक शकना. इधर आमकां शॉर्ट टेंडर काडचें पडटा किंवा मोठी 15-20 दीस टायम दिवन टेंडर काडचें पडटा. विदाउट टेंडरींग प्रोसेस इट इज नॉट गूड. मजगतीं विजेच्या मुळाव्या साधन सुविधां खातीर बरे कंत्राट मेळचे म्हण सुदिनान गोविंद गावडेचो शाहजहान मॉडेल वापरचो अशें सांगून चिमटो काडलो. उपरांत सुदिनान असो कसलोच मॉडेल ना, ज्यो कितें प्रक्रिया आसात त्यो पाळपाक जाय अशेंय सांगलें. शाहजहान रूट फॉलो कर मरे. कसलो शाहजहान रूट? CPWD मॅन्युअल म्हणजे दोळे मुखार आसा. म्हाका प्रत्येक क्लॉज दोळे मुखार येता, तातूंत ते ना. कितें उलयता तें ना. आनी हे सगळें उलयता आसतना व्हेरी सिरियस इश्यू हो. इंडस्ट्री चलपाक जाय, गोंयांत इंडस्ट्री येवपाक जाय आनी आय एश्युअर्ड टू द हावस येता ते वर्सांत तुमकां चेंजीस दिसपाक लागतले. कोळशाच्या निमतान तामनार प्रकल्पाक विरोध सुरू जाल्ल्यान गोंयाक वीज उणी जायत आसा असो आरोप मुख्यमंत्र्यान केल्या उपरांत सभाघरांत बोवाळ जालो. 3 लिनियर प्रोजेक्टांतलो टर्मनार प्रोजेक्ट जो आशिल्लो पळय न्ही तोय लॉंग टर्मान आशिल्लो आनी हांगासर सामके काळे नाम लावन येयल्ले ते सगळ्या जनतेन पळयल्या. इंडस्ट्रीसान पळयल्या. टर्मनार कोळशाक आमचे ऑपोजिशन सदांच आसतलें. कोळशाचेर उलयना. गोंयची जनता कोळशाचे विरुद्ध आहा. सरकार कोळशान विकतो घेतला. टर्मनार प्रोजेक्ट जो आशिल्लो पळय न्ही तोय बी लॉंग टर्मान जाय. हांगासर कितें कोळसो जाय काय नाका. गोवा 365 खातीर पर्वरेच्यान समीप नार्वेकार. परतून खंय एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. 10 ऑगस्टाक जावपी पंचायत वेंचणुका खातीर आयज वट्ट 10 उमेदवारांनी अर्ज दिल्यात. उमेदवारी अर्ज दिवपाची निमणी तारीख 25 जुलय. पयले अर्ज नार्वे पंचायत वाठारांतल्यान पावला. 186 पंचायती खातीर 10 ऑगस्टाक मतदान जातलें. 12 तारखेक निकाल. आयच्यान नॉमिनेशनाक सुरवात जाल्या. नार्वे पंचायती कडल्यान वॉर्ड 2 खातीर दिवचल तालुक्यांत प्रतिश्ठा मिशाळान सगळ्यांत पयलीं अर्ज दिलो. आयज वट्ट 10 उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दिल्यात. आयज ह्या इलेक्शनाचे फॉर्म भरपाक हांगासर येयल्ले आसा वॉर्ड नंबर 2. कारण कित्याक ते वॉर्ड नंबर 1 जो आशिल्लो तो आतां आमचो SP जाला आनी ह्यान पयलीं हांव सरपंच म्हणून नार्व्या गांवांनी काम केल्लें आसा आनी डेप्युटी सरपंच जाल्लें आसा. तेन्ना म्हाका खबर आसा की वॉर्ड नंबर 2 जेन्ना हांव फॉर्म भरतलें तेन्ना म्हाका लोकांचो सहकार्य आसा कित्याक हांव काम खुबशें डेवलपमेंट केल्लें आसा. ह्या पयलीं हांवें सरपंच आसतना परत त्या शिवाय हांव फाटल्या फावटी पंच आशिल्लें वॉर्ड नंबर 1 तेन्ना हांवें खुबशीं कामां केल्लीं आसा आनी म्हाका लोकांचो खूब सहकार्य आसा, प्रतिसाद आसा. तशेंच म्हाका खात्री आसा की म्हाजे भाजप सरकाराचे जे कार्यकर्ते आसा तेंचेय म्हाका सहकार्य आसतलें अशें हांव खूब आशा बाळगता. आनी गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. दक्षिण आफ्रिका विरोधातलो चेस्टर स्ट्रीट सामनो बेन स्टोक्साचो इंग्लंडांतलो निमणो एक दिसाचो सामनो आसतलो. त्या उपरांत वन डेंतल्यान निवृत्ती घेतिल्लो अशा ह्या अष्टतांशी खेळगड्यान जाहीर केला. तो आतां मेरेन 104 एका दिसाचे सामने खेळ्ळा. सगळ्यांत फामाद म्हटल्यार 2019 विश्वचषकाचो लॉर्ड्साचो वयलो निमणो सामनो. हालींच इंग्लंडाचे टेस्ट कॅप्टनशिपीची सुत्रां हातांत घेतिल्ल्या ह्या 31 वर्सां पिरायेच्या खेळगड्यान सांगलें ताची कूड आनी बिजी शेड्यूल पळयल्यार खेळाच्या 3 फॉर्मॅटांनी खेळप ताच्या खातीर टिकाऊ नाशिल्लें.
ताच्या बदला तो आता कसोटी आनी T20चेर आपली दर्जा केंद्रीत करतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. पावसान सेगीत अस्तित्व दाखोवन दिले. ह्या सप्तकांत मात तो मातसो दवरणेचेर बसपाक शकता. खूब दिसांनी मेकळे मळब पळोवपाक मेळटले. अरबी दर्यांत तयार जाल्लो कमी दाबाचो पट्टो खरसाण कमी करत ओमानाचे दिकेन गेला. हवामानाची गोंयाक कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतले. फाटल्या सप्तकाच्या अखेरेक हवामान सुकें उरलें. काल 13 वाठारांनी थोड्याशा पावसाची नोंद जाली, पूण खंयच्याच वाठारांत 3 सेंटीमिटराच्या वयर पावस नोंद जालो ना. हवामान खात्यान जरी हवामाना विशीं कसलीच शिटकावणी दिवंक नासली तरी दर्यांत व्हडली ल्हारां निर्माण जाल्ल्यान 19 जुलया मेरेन लोकांनी दर्यादेगेर वचचें न्हय. हवामान खात्यान शिटकायलां. आयज गोंयच्या दर्यादेगे वयल्या वाठारांनी नुस्तेमारी करप्यांक कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. ह्या सप्तकांत हलकोसो पावस. 19 मेरेन दर्यांत व्हड ल्हारांचें दर्शन. चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.